मार्च 2018 मेरेनचो सीएजी रिपोर्ट निमाणे 2 वर्सां उपरांत विधानसभेत आयलो। ह्या सीएजी रिपोर्टात महालेखपालान गोंय सरकाराच्या कोयरा विल्याच्या स्किमीचेर कोयर उस्तिला। 2013 ते 2018 मेरेनच्या वेस्ट मॅनेजमेंटाचे ऑडिट केला। नेमा प्रमाण कोयर हाताळप जायना म्हूण ऑडिटात स्पष्ट बरयला। कोयर एकठांय करपा विशीं आंकडे अवास्तव। 5 वर्सांत बीच क्लिनिंग आनी हायवे क्लिनिंगाचेर 53 कोटी मोडले। ऑडिटरान त्या वेळार 172 किलोमीटर हायवेची पळोवणी केल्ली। नितळ केल्ल्या हायवेचेर कोयराच्या राशींचे फोटो सीएजीन छापल्यात। कोयराची येरादारी नेमा प्रमाण जायना म्हूण सीएजीचे निरीक्षण। पाटो, कांपाल, सालिगांव, वास्को आनी सड्यार कोयराची डंपींग सुवात केल्या। 12.29 कोटी मोडून केल्ले रिहॅबिलिटेशन परिणामकारक जावंक ना। 6 वर्सांत विमानाक सवणी आदळपाच्यो 230 केशी। कोयरा विल्या विशीं कितल्योशोच सुचोवण्यो सीएजीन तेन्ना केल्ल्यो। सीएजीन सरकारी रिणांच्या मॅच्युरिटीचेरूय रेड अलार्म दिला। फाटली रिणां पळयल्यार 2018-19 888 कोटी फारीक करचे पडले। 2019 ते 2021 मेरेन 1676 कोटी जाल्यार 2021 ते 23 2126 कोटी रिणांच्या मॅच्युरिटीचेर फारीक करचे पडले। उपरांत फुडले 7 वर्सांत 7093 कोटी भरपाचे। रिणां पेलवतली जाल्यार आतांच येणावळ तशेंच कितली मेरेन ती परवडी येता ते दिशेन सरकारान डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क करपाची सुचोवणी सरकाराक केल्या। नाजाल्यार खंय फुडें संकट। हेर कांय खात्यांनी अंदाधुंद कारभारान सरकारी पैसो कसो बुडयलो पळयात। पाट्यार कामत टॉवर आनी स्पेसीस बिल्डिंगेत सरकारी कचेऱ्यां खातीर भाड्यान जागो घेवन 3 वर्सां वापरी नासतना तस्सो दवरलो। कांय फर्निशिंगाच्या कामाक लागून 3 वर्सां जागो वापरी नासतना 11.17 कोटींचे भाडे फारीक केले। सरकार रेडीमेड जागो घेवपाचो आशिल्लो, मात ते सोडून मॉडिफिकेशन करूंक जीएसआयडीसी वरवीं 5.89 कोटी मोडले। सारको सर्वे करनासतना तिळारीचो 30 कोटींचो कालवो बांदलो। 7 वर्सां कालवो वापरी नासतना उरिल्ल्यान 10.94 कोटींचे लुकसाण। 2015 ते 17 मेरेन सरकारी कर्मचाऱ्यांक घर बांदपाच्या रिणां विशीं बँक ऑफ इंडिया कडेन आशिल्ले कंत्राट रिन्यू केले ना आनी एसबीआयचे कमी व्याजदर घेवंक नाशिल्ल्यान जुराचेर 1.88 लाख मायज मोडले। पीडब्ल्यूडीच्या 2 विभागांनी सारको समन्वय नाशिल्ल्यान 2.40 कोटींचे लुकसाण। रस्तो विभागान रस्तो रुंदीकरणा वेळार नव्यो घाल्ल्यो उदकाच्यो पायपलायनी फोडल्यो। सरकारी खाती आतां सीएजी आनी विधानसभेकूय टायमार रिपोर्ट दिनात। शुक्रारा विधानसभेत दवरिल्ल्या सीएजी रिपोर्टाच्या सुरवातीकूच ही गजाल महालेखपालान मुद्दाम नमूद केल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।